लोकांची मदत करा, लोकांचे सहाय्य करा, हे त्याच्याने एक लस घेतलेले असतात समाजसेवेचे. आणि बरं दिसता रंगनाथ कन्सावकर एक बरो उद्योजक, बरो सोशल वर्कर, लोकल बॉडीचेर सरपंच झडपी म्हणून काम केले आणि सदांच लोकां भितर आशिल्ले. ते आयज काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करपाचे ठरवून आज बऱ्या नेटान काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केलो आसा. आमी ताचे स्वागत करतात. आमी अपेक्षा करतात कन्सावकराच्या काँग्रेस प्रवेशान मांद्रे मतदारसंघ आनी घटमूट जाल्लो आसा. आनी आमची जी खात्री आशिल्ली की मांद्रे परत एकदा काँग्रेसचो झेंडो लागतलो हाची आयज जी आमची खात्री आशिल्ली ती आयज पक्की जाल्ली आसा. आयज आमी डिक्लेअर करपाक शकता की येत्या विधानसभेत मांद्रेचो आमदार विधानसभेत बसतलो आणि मांद्रेचे जे प्रश्न वेगवेगळे जाल्ले आसात ते प्रश्न तुमचे वतीन तो सुटावे करतलो. म्हाका खबर आसा तुम्ही नवे भुरग्यांक जी आता तुम्ही निवडून हाडलेलो मोठ्या उमेदीन एक तरणाटो भुरगो पूण तुमकां खबर नाशिल्लें ह्या माझ्या प्रवेशात तुमचेच बरोबर आहे व्यासपीठावर असलेल्या एकत्रित व्यासपीठ आमचे वेळात आमची एक बॉडी घेऊन तिथं वापरते आणि आमचे भरेप्रमाणे तुमच्याच बरोबर घेऊन काही ज्या पार्टीच्या अंतर आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत. जे कार्य आमच्या पेढ्याने खंयतरी कमी असे दिसतात ते कार्य पुढे वचपाक आमकां तुमचे बरोबर राहून पुढे वचपाक खूप गरज आसा आणि ते तेगे म्हाका अशीच कार्य करतली. कित्याक आयज ह्या प्रोग्रामान जे भाशण दाखयलां कित्याक हे आयज जे आमचें कार्य चलता ते तुमकां खबर आसा की पार्टी ही कितली वर्सां कार्य करीत येयली. पण केवळ फक्त ते नाव कितें सांगतात की 70 वर्सांनी कितें केलें, 70 वर्सांनी हे केलें, 70 वर्सांनी जे कितें केलें ते 12 वर्सांनी केलें हे तुमकांय खबर आसा. आनी ते आतां फुडें अशें घडपाक दिवपाचें ना. म्हणून आमकां येताच्या टायमार आमी हो जो काँग्रेस पक्ष आसा तो अधिक बळकट करप आनी ती सुवात जर जातली जाल्यार आमचे मतदारसंघात सुवात जाता की आमची कश्मीर वन ह्या बाजून सुवात जाता आनी वन कश्मीरची आहा ती म्हणजे मतदारसंघ आसा आनी थंयसून सुवाती जाता. म्हाका याद आसा आमी जेपी जाल्ले तेन्ना रिजल्ट पळयताना जेपी म्हणून पयलो नंबर आसतालो आनी पयल्या नंबर आमी हांव आसलो. हनुमानचो मतदारसंघ आसलो. सगळ्यांचे लक्ष आमच्या मतदारसंघाचेर आसले आणि त्या मतदारसंघात आमच्या ह्या लोकांनी म्हाका इतलो भरपूर प्रतिभो दिलो आणि जे पार्टी तिने डिसाईड केले त्याचे उलट घेऊन आमचो मोह तेंच्यानी फुडें हाडलो आणि आमकां आयज ह्या व्यासपीठाचेर आयज काँग्रेस पार्टी सारकेल्या पक्षान प्रवेश करपाक खरें काम तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. कित्याक तुमचे खातीर आयज हांव ह्या व्यासपीठाचेर ह्या पार्टीच्या अंडर मांद्रे मतदारसंघात काँग्रेस लोक आसा आणि आयज आम्ही प्रवेश केला तो रंगनाथ कलशावकाराचो दाखयता की लोकांक मनानसून काळजानसून काँग्रेस पक्ष जाय म्हणून आणि काँग्रेस हाडपाक गरज आहा म्हणून देखून तुम्ही सगळे एकठांय जाल्यात आनी येयल्यात कार्यक्रमाक. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचे 14 वर्स जाले की बीजेपी सरकार एक आसा ते आनी तुम पळयला. हांव एक बारीक सांगता तुमकां. हांव मडगांव रावतालो पयलो आनी आमचे जमीन आशिल्ले कोजवे. मडगांवसून आमकां फिएट गाडी आशिल्ली तेन्ना आमी येताले. मडगांव चौरयेन ब्रिज काडून फेरी आशिल्ली. मागीर ती ब्रिज पडली तेन्ना फेरी आयली आनी आमी 2 ब्रिज काडून आनी येताले हिंगा व्हडलो जुवारीचे आनी मांडवी आनी येताले आरांबोल वचपाक आनी इतले सुंदर आमचे गोंय आशिल्ले. आमी धाकले धाकले रेस्टॉरंट
उत्तरपाडी घरा वयताले जेवपाक शीतकडी आमकां व्हडले व्हडले जेवण आसताले तेन्ना शीतकडी आनी आमकां इतले उमेद आशिल्लो आनी तेन्ना तुमी जाणा आमकां कॅमेरा पासून आशिल्लो ब्लॅक एंड व्हायट फोटो अजून आमकां बरे ते आमचे गोंय ते आमी म्हणटात भांगाराचें गोंय आयज कितें जालां आयज सगळे भोंवतात गोंय विकपाक आनी बीजेपी पक्ष पयले तेगे पयशे मोनान हा पयशे करपाक गोंय काबार करपाक तुझे म्हजे चिंतनात ते हे सगळे भायले लोकां हाडटात व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करतात आनी आमचे गांव काबार करतात गोंय काबार करतात तुवें पळयलें आसतले की थोडे दीस फाटीं पुणे एक्सप्रेस हायवे म्हूण आशिल्लो फाटल्यान थोडे दीस फाटीं इनॉग्रेशन केलो एक पावसांनी तो टनल पडलो आनी व्हांवून गेलो थिंगा छत्तीसगड उत्तराखंड मिटिंगा आनी एक टनल सेम कंपनी नवयुग म्हूण तेजी हिस्ट्री पळय सीबीआय गायलो इनकम टॅक्स गायलो तेजे हे कंपनीन 55 crores इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपीक दिले आनी तेका कॉन्ट्रॅक्ट काँग्रेस बळकट करपा खातीर सगळे कार्यकर्ते तयार जाल्ले आसा आणि आतांच आमच्या रंगनाथ कलसावकरान प्रवेश केला रंगनाथ रशीन आसतलो किंवा बाबी बागकर आसतलो किंवा नारायण रेडकर आसतलो हांकां फुडली उमेदवारी मेळटली काय आनी कोण तरी ऐन वेळार येतो तांकां दितले काय तुमची प्रोसेस आमी लोकांक उलो मारला जांकां बीजेपी रोवपाक जाय तेणी सगळ्यांनी काँग्रेस पक्षा बरोबर येवचें आनी काँग्रेस पक्षान पयशी करचो आनी त्या प्रमाणे खुबश्यो पॉलिटिकल पार्टी आमकां सपोर्ट करपाक सुरवात केल्ली आसा आनी कितलेशेच बरे बरे लिडर काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करपाक तुमी पळयलां आसतलें सुरू केल्ली आसा पयलीं पक्ष घट करप ऑपोजिशन घट करप आनी सरकाराक ह्या घरांत हाडप हो पयलो उद्देश आसा कोण जॉइन जातात आनी कोणाक तिकेट मेळटली हे दोन वेगळे विशय खूब फावटी ते लोक कन्फ्यूज जातात जो कोणाक आमी प्रवेश करतात आमी ताका तिकेटीचें आश्वासन दिवन प्रवेश करता काय कितें असो एक दुबाव येता आमी तिकेटीचें कोणाकूच आश्वासन दिना आमी क्लियर सांगता जांकां जाय तेणी काँग्रेस पक्षांत प्रवेश करचो आपलें काम सुरू करचें आनीक आपली जितली ताकद आसा ती ताकद बिल्ड करची इलेक्शनाची स्क्रिनींग कमिटी जातली तेजे नंतर तेजेर चांचपणी जातली आनी तेजे नंतर स्क्रिनींग कमिटी प्रदेश इलेक्शन कमिटी हे सगळें मेळोन सेंट्रल इलेक्शनिंग कमिटी कडेन आमी नांवां धाडटले आनी तेजे नंतर योग्य जे डिसिजन आसा ते तेजे नंतर जातले सो पयलें काम आसा आमी सगळ्या लोकां भितर पावपाक जाय आनी लोकांक आमी सांगपाक जाय हे कशें करून हे हिंदू विरोधी हिंदू देवा विरोधी आनी गोंयचे विरोधी कशें करून हेणी गोंयची वाट लायिल्ली आसा आमी पळयतात आमदाराक निवडून दिल्लो त्या आमदारान मांद्रेच्या कशी करून मांद्रेकारांच्या मुखार प्रश्न निर्माण केल्ले आसात ते प्रश्न आमकां 6 म्हयन्यां नंतर सुटावे करपाची गरज पडल्या सर काही बीजेपी गरोवपाक जाय सिरियसली त्या सगळे लोकांची आमकां गरज आसा आनी सगळे लोकांक एक करपाचें काम आमचें लास्ट एक प्रश्न आसा सर समज मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार जर काँग्रेसीन आयलो जाल्यार ताका प्रवेश दिताले तुमी गरजूच पडची ना येस थँक्यू